तुम्ही भुरग्यांक ऑनलायन शिकयतली जाल्यार आमी पालकांनी 8,600 रुपयाची फी कित्याक फारीक करप? कोरोनान आमकां बेकार उडयल्यात. आता खंयच्यान हाडप इतले पयशे? आनी केजींची भुरगीं ऑनलायन शिकतली काय गेमी खेळटली हाची कितें गॅरंटी? दिवचलच्या ओवरलोडी ऑफ कॉन्व्हेंट किंडरगार्टनाच्या पालकांक पडिल्ले हे प्रस्न. वर्सभराचे फीक लागून शुक्रारा दिवचले बोवाळ जालो. स्कुलांनी पालकांकडल्यान फी घेवची न्हय. कोण घेता आसतीत जाल्यार आमकां कळयात, आमी कारवाय करतात ही मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची उतरां. पूण कोरोनाच्या काळांतले बेकारेक लागून फीचे अर्दे पयशे दिवपाक कुस्तार जाला हे पालकांचें म्हणणें. साण भुरगीं ऑनलायन कितें शिकतली होय तेंचो प्रस्न. पळयात हे कोफुसांव. पयलीं तेणी सांगलें की फूल पेमेंट दिवपाचो म्हणून. मागीर आमी थंय बोवाळ घातलो तेन्ना म्हणपालें हाफ तरी भरा. पूण हाफ पेमेंट म्हणजे 5,600 सांगतात. आनी पयरूच कॉल करून सांगला सगळ्यां कडेन काय पयशे आसता अशें ना न्हू दवरलेले. आतां ती फी भर म्हणटा 2 दिसान खंयच्यान पेरंट्स अरेंज करतले. आमी तिच्या कडेन टायम मागलो जाल्यार ना म्हणटा ती. आनी आतां कितें सांगता ती म्हणजे पेमेंट भरना जाल्यार कितें म्हणटा? पेमेंट भरना जाल्यार ती म्हणटा फुडलें डिसिजन कितें घेवंक जाय तें आमी घेतली. भुरग्यांक तुमच्या काडपाचें कितें करपाचें अशें सांगलां तुमी. पूण पेमेंट तुमकां करचोच पडटलो. आमी तिका विचारलें पेमेंट कित्या खातीर आमी स्कुलाची फी भरता तर टिचरीन पेमेंट दिवपाक जाय म्हणून आपूण पेमेंट घेता म्हणून फी घेता म्हणून. आमी म्हणलें स्कूल केन्ना स्टार्ट जातलें तर खबर ना म्हणून सांगता ती. केन्ना स्कूल स्टार्ट जातलें अशें कशें तर स्कुलूय तुमचें स्टार्ट ना, तुमचें कांयच स्टार्ट ना आनी फी कसली घेतात तर तुमी? ओके फी घेता जाल्यार तुमी म्हणटा की ऑनलायन क्लासीस स्टार्ट करतली म्हणटा मंडेच्यान त्या स्टुडंट्साचे. ती ल्हान भुरगीं कितें शिकतली ऑनलायन? म्हणजे तुमी प्रेशरायज पेरंट्सांकूच परती करता. म्हणजे आमकां घरा कडेन शिकोवचें पडलें बसून तांकां. तुमी टिचरी सुशेगाद रावतली तर तुमच्या टिचरींक पेमेंट दिवन आमी कितें फायदो तर आमकां? आमी शिकोवपाचें म्हणपाचें. आनी ती भुरगीं शिकतलीच कितें? कितें आहा तांकां पोर्शन केजीच्या भुरग्यांक? ती कितें म्हणून शिकोवपाचें? ती गेमी घेवन बसतली मोबायलांचेर. आमी मोबायल दिलो जाल्यार हे बाबा शीक म्हणून सांगलेलें. नाजाल्यार आमकां काम धंदो सांडून तेंच्या वांगडा बसचें पडलें. कोण पेरंट्स कामाक वयता तेंच्यांनी कशें करपाचें? तांकां पेरंट्सांक कामाची रावची पडली घरा कडेन शिकोवपा खातीर भुरग्यांक. ल्हान भुरगीं म्हणटकूच तिका 5th to 10th भुरगीं न्हू की बाबा मोबायल दिलो आनी गेली बाबा पेरंट्स कामाक आनी फाटल्यान ही भुरगीं बाबा करतली म्हणून तें जावं शकना न्हू. असं कोविडाक लागून लॉकडाऊन आसा, काम ना, कोणाचं बिझनेस ना, कोणाचं काम ना, सॅलरी ना, 1 रुपया घरान ना. अशें आमी जेवणाचें कशें जातलें तें पळयता. आनी ही आमकां मॅडमीन फोन केला सांगता परवा तुमचे चेड्याची फी भर आनी बुकां घेवन वच म्हणून. आज फी नाही ती फूल पेमेंट मागता काय पार्ट? पेमेंट मागता 8,600 सांगला. आतां सांगता आमी जेन्ना अपोज करपाक लागले तेन्ना सांगता एटलीस्ट हाफ तरी भर म्हणून. हाफ पासून आमचे कडेन पॉसिबल जायना. हाफ पेमेंट म्हटल्यार 5,600 तो पासून आमचे कडेन पॉसिबल जायना. आमी कितें म्हणटा एक म्हयन्याक 1,000 जाल्यार आमी करता. 1,000 आमी 8 म्हयन्यांचें स्कूल आसा फुडें 8 म्हयन्याक 8,600 रुपया कितें आहा ते आमी तितले फूल करता. पण 1,000 पर मंथ अशें केल्यार जाल्यार नाही नाही आता जे ॲप वायज ते शिकयता न्ही ते कशें कितें आनी म्हणटा? ती म्हणटा मोबायलार आमचे कडेन एकूच मोबायल आसा. जर मिस्टर कामाक गेला ताका मोबायल जाय. आमी भुरग्याक खंयचो मोबायल दितलो? आनी ते येदेशे भुरगे ते मोबायलार कितें पळयतले? ते पयलीं गेमी काडटले ओपन करतले आनी ते क्लासी काय अटेंड करचे ना. येदेशे भुरग्यांक कितें म्हणून मोबायलार हांव M.Com स्टुडंट आसा. हांव म्हज्या भुरग्याक एज अ टिचर कशें घरान शिकोवं येता मागीर हांव हेका पे कशें भरूं? मेन म्हटल्यार म्हजे कडेन ना जाल्यार हांव कशें पे करतलें सर? ताका लागून हांव म्हणटा कितें मॅडमीन आमचे 1,000 पे करता जाल्यार आमी करता. ताका लागून गव्हर्मेंटान ताका कितें तरी येवन सांगचें. जाल्यार स्कुलांचे प्रशासन सांगता अर्दी तरी फी भरचीच पडटली. ना जाल्यार टिचरांचो पगार आमी कशें दिवप? पळयात गोवा 365 कडेन स्कुलाची हेडमिस्ट्रेस कितें उलयली. Online teaching, we are not taking online as such. Apps will be sent to the parents who have given the smartphone number. Apps will be sent as per their convenience. At least one of the parents to sit with the child to show on the mobile. Parents will show them and children will later do it on the books given. Now parents wanted only to take the books and go, which I did not permit because we have to pay the salaries of the teachers. We have our constraints. Therefore that I did not permit them. And I have given them, some are given part payment and they have taken the books and gone. So, You are not asking for the full payment, no? no. You're only part Yes, payment. I have given part payment. Your teachers are operating from school or from home? These apps, they have to, we will see, they have to see them with them. Monday they are not, later on when they send the apps, they don't have to be at school. It's not online. When they send the apps, but they have to prepare and shoot me. So we'll see together. From Monday we'll have to see together. Now today we were busy with the books and all that.
गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार.